मुख्यमंत्री जावपाचे विजय सरदेसाईचे सपन केन्नाच साकार जावचे ना। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने पळयता अशें म्हणीत मडगांवचे आमदार दिगंबर कामतीन मडगांवांत जाल्ले एके कार्यावळीत नांव न घेता विजय सरदेसाईक थोमणो मारलो। विजय सरदेसाईन 2027 आपले लक्ष मुख्यमंत्री पदाचेर केंद्रीत केला, पूण सरदेसाईचे हे सपन सपनूच उरतले अशें म्हणीत आमदार दिगंबर कामतीन फार पेटयले। आयकात। आम्ही परत एकदा डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जातो अशी आमकां सगळ्यांक अपेक्षा। थोडे जाण स्वप्न पळयतात, एक सिरियल येता मुंगेरी लाल के हसीन सपने पळयला आसतलें आनी ते स्वप्नां तो सामको तो कितें कितें जातालो आनी मागीर ताका बायल येवन उदक मारताली आनी तो मागीर जागो जातालो आनी ताका रियलिटी आसलेली कितें ती कळटाली। तशें थोड्या जाणांक स्वप्न वेगळी वेगळी पडटा उदीक मारतात आणि म्हणून त्या स्वप्नाच्या नेटार थोडे जाण उलयतात, कितें भाशणां करतात, कितेंय करतात। कार्यकर्ते आमचे हांव सदांच मानता की आमकां इलेक्शन जिखोवपाचें काम कार्यकर्ते करतात। कार्यकर्तो जर फट आसत, कार्यकर्तो चार्ज आसत आनी कार्यकर्त्याचो मोरल जर हाय आसत, केन्नाय अलायन्स जावं कोणीय येवं कितेंय उलोवं, खंयच्याच परिस्थितीत आमचो विजय कोणूच आडोवपाक शकना, हें तुमी लक्षांत घेवं।